काउंटरपॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार आमचो 25वो एपिसोड आसा काउंटरपॉइंट कार्यावळीचो. आमच्या वांगडा आसा गिरीश चोडणकर, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सेक्रेटरी, जे राहुल गांधीच्या कोर टिमीक एटॅच आसा आनी राहुल गांधीची कोर टीम जी लोकसभा इलेक्शनची स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करतले आनी काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करतले फॉर नेक्स्ट 5 स्टेट्स. तातूंत तांचो सहभाग आसतलो. गिरीश चोडणकर हे पयलींचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. सध्या ते गोंयांत ना, सध्या दिल्लीच्यान ऑपरेट करता. गिरीश बाब, फाटले 2 वर्सां यू सडनली डिजपियर्ड फ्रॉम गोवा. इज इट बिकॉज युअर पार्टी वॉज टेकिंग अ बिटींग, पार्टीक हांगा सेटबॅक बसत आशिल्लो तेन्ना तूं यू वेंट फ्रॉम गोवा? ना, लास्ट 2.5 वर्सां दिल्ली बेजिकली NSYचो इंचार्ज म्हणून हांव काम करतालो आनी त्या खातीर 2.5 वर्सां सारकी फुल्ली दिल्लीत उरलो. पूण जेन्ना जेन्ना हांव गोंयांत येतालो तेन्ना पार्टीच्या कामाक ज्यो मिटिंग्स खंय आसात सॅटर्डे संडे हांव डेफिनेटली अटेंड करतालो. सो पार्टी पासून पयस वचपाचो प्रश्नच येना. बिकॉज 10 वर्सां पयलीं जेन्ना 2000चो हे आशिल्लो 2001-2 त्या टायमार यू वर गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष आशिल्लो. देर आफ्टर वी थॉट यू वूड समहाव मॅच्युअर्ड इनटू अ पॉलिटिशियन, स्टेट लेवल पॉलिटिशियन, बट देन people forgot you. लोकांक गिरीश चोडणकर यादूच उरूं ना. सडनली यू डिजपियर. एक्झॅक्टली ना. 2000 ते 2007 हो एक जो पिरियड आशिल्लो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी 2000 ते 2005 जेन्ना आमी ओपोजिशन आशिल्ले तेन्ना जो रोल आशिल्लो म्हगेलो, स्पेसिफीक रोल आशिल्लो एज अ यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, तो वेगळो आशिल्लो. सो त्या खातीर एग्रेसिवली आशिल्ल्यो गव्हर्मेंटाक जी चलताले ज्यो गव्हर्मेंटाचे जे इश्यूज आशिल्ले लोकांनी लोकविरोधी जावं कितें ते इश्यू रेज करप आनीक ते मांडप, सर्टन इश्यूज घेवन रस्त्यार येवप, हो तेन्नाचो म्हागेलो रोल आशिल्लो. सो जेन्ना यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून हांव भायर सरलो तेन्ना तो रोल म्हाजो काबार जाल्लो. आनी पूण हांव पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून कंटिन्यू आशिल्लो. सो पार्टी इज्जत आशिल्ली. नाव आय एम इन दिल्ली. AICC सेक्रेटरी म्हणून आतां तुमी इलेक्ट जाले, तशें मदीं कितें जालें? मदीं 2.5 वर्सां असो ऑफिशियली AICC सेक्रेटरी नाशिल्लो, पूण म्हाजेर पार्टीन जबाबदारी दिल्ली NSYचो इंचार्ज म्हणून. सो गेलीं 2 वर्सां हांव राष्ट्रीय पातळीचेर ऑल इंडिया NSYचो इंचार्ज म्हणून काम करपाची एक बरी संदी म्हाका मेळ्ळी आनी तेजेर खूब एक्सपोजर मेळ्ळो. वेगळे वेगळे स्टेटीन भोंवपाची संदी मेळ्ळी, वेगळे वेगळे स्टुडंट लिडरांक मोटिवेट करपाची संदी मेळ्ळी. एक व्हडलो एक्सपोजर दिलो आनी पार्टीन एक व्हडली जबाबदारी म्हाजी 2 वर्सां दिल्ली. म्हणजे सध्या पार्टी खातीर तूं, म्हणजे गोंयच्या लिडरां खातीर तूं पार्टी हायकमांड? ना, गोंयच्या खातीर हांव सामान्य कार्यकर्तो आनी तसोच म्हाका गोंयांत रावपाचो एक कार्यकर्ता टायप आनी पार्टीचो एक वर्कर. हांवें सामकें जमून दिलां की पार्टीच्या कामा खातीर हांव जें पार्टी सांगतलें तें काम हांव करतलों. तर पार्टी हायकमांडाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना गोंयचे जे वेगवेगळे विशय आयले, म्हणजे दिगंबर कामत टेन्युअरान जे वेगवेगळे प्रश्न आयले, स्कॅम्स आयले, एक्सपोज जाले, दिल्लीन जे लिडर बसल्या पळय आनी तांचो व्यू पॉयंट कितें गोंयच्या बद्दल? स्कॅम्स हे म्हाका कळत ना. स्कॅम्स हे BJPन जेन्ना पावरान येवपा खातीर एक निर्माण केल्लें एक भूत आनी तें भूत 2000 इलेक्शन जातकर निवळपा लागलें की जेन्ना जेन्ना जी भुतां क्रिएट केल्लीं ती करप्शनाची, स्कॅमाची भुतां आतां खंय आसात. सो लोकांक कळोन चुकलां की हें इलेक्शन जिखपा खातीर BJPन क्रिएट केल्ली लोकांक कन्फ्युजन. स्कॅम इन्वेस्टिगेट जाल्या, स्कॅम भायर सरता. फॉर एग्जांपल हालींच पळयत जाल्यार PWD स्कॅम भायर सरलेलो आसा, जॉब रिक्रुटमेंट स्कॅम आयिल्लो आसा. ते स्कॅम ते म्हणटा स्कॅम आजून खंय एक म्हणजे ते प्रूव जावपाक जाय. एलिगेशन्स हे वेगळे वेगळे ते हे चालूच आसता. कारण BJPन ते 1 वर्स जे आशिल्लें इलेक्शनाचे पयलींचे 1 वर्स आशिल्लें ते वेगळे वेगळे फोरम्स यूज केले आनीक एक कन्फ्युजन क्रिएट केलें गोंयभर. अशें दाखोवन दिलें की तें सामकें करप्शन, व्हडली स्कॅम आसात ती. एक्चुली आतां 1 वर्स जालें BJPचें राज्य आसा. सो जे ते सगळे उलयताले ते आयज ते इशू खंयच ना, ते तेजे पलीकडे पावल्ले आसा. म्हणजे आतां तूं जें म्हणटा पळय तुजें पर्सनल म्हणणें काय पार्टी हायकमांड आसा पळय जे दिल्लीन बसलेले आसा लिडर्स, ते अशेंच चिंतता की हांगा स्कॅमूच जावना म्हणून? स्कॅम आसा खंय, कसली स्कॅम आसा? सपोज स्कॅम आशिल्ली जाल्यार 1 वर्सान ती स्कॅम एक्सपोज जावपाक जाय आशिल्ली. आतां तूं म्हणटा PWDची स्कॅम. PWD स्कॅम इज क्लियर कट हें की BJP चर्चिलाक ब्लॅकमेल करपाक सोदता, लोकसभा इलेक्शन सावथाक लडोवपाक. सो हें क्लियर आसा. गोंयचे लोक पिसूना. जे BJPचो जो ज्या तरेन सरकार चल्ला त्या तरेन सरकारान कितें चल्लां एक्झॅक्टली ते म्हाका दिसता गोंयांक 7 वर्सां आमच्या पार्टीक लागली सरकाराक विरोध जावपाक लोकांचो. पूण ह्या पार्टीक 6 म्हयने लागले ना ह्या सद्या
हांव परत क्वेश्चन तुका घुंवडून विचारता. तूं जे सेंट्रल पार्टी लिडर्स आसा पळय तांची गोंयांत जे वेगवेगळे इन्सिडंट जाले तूं ते स्कॅम म्हण किंवा स्कॅम म्हणू नाका ताज्या बद्दल व्यू पॉयंट कितें? गोंयचो तेंगेलो व्यू पॉयंट एक्झॅक्टली हांव कितें आसता सांगपाक शकना न्ही की तेंचो व्यू पॉयंट तो. यू आर सिटींग इन AICC. पूण थंय हांव गोंयचे खंयचे इश्यूज डिस्कस करना तेंचे बरोबर. You don't discuss. I don't discuss any issues of Goa because I'm party because being from Goa, so any issues discussing there is not proper from my point of view. Whether you agree or not agree, Congress single largest opposition आशिल्ली, it came down to single digit party. ह्या सगळ्या हेजे खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल असो दिसता तुका? आमची एक्चुली जो गव्हर्नन्स आशिल्लो गव्हर्नन्स खरेंच बरो आशिल्लो. ज्यो स्किमी वेगळ्यो वेगळ्यो आशिल्ल्यो त्यो खऱ्योच स्किमी लोकां खातीर आमी आमच्या सरकारान त्या दिल्यो. एक जी स्टेबिलिटी नाशिल्ली गोंयांक ती स्टेबिलिटी आमी दिली. पूण सर्टन इश्यूज जाले, फॉर एग्जाम्पल MOI इश्यू, अशे वेगळे वेगळे इश्यू जाले ते आमी हँडल करपाक प्रॉपरली शकले ना. आनी आमी जें लोकां खातीर केल्लें, ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आमी लोकां खातीर केल्ल्यो, जी डेव्हलपमेंट केल्लो तो डेव्हलपमेंट आमी लोकां कडेन पावोवपाक शकले ना सारके तरेन. आमी थंय चुकले आनी जें आमचेर एलिगेशन जावपाक लागलें ती एलिगेशन आमी परत क्लॅरिफाय करपाकूय शकले ना. सो आमचो वीक पॉयंट आशिल्लो तो इलेक्शना टायमार जे कन्फ्युजन क्रिएट जाल्ली, तो मदीं वेगळी सगळीं वेगळी वेगळी फोरम्स जितली जाल्ली. आयज फॉगान येदो व्हडलो इश्यू केल्लो, फॉगाचे मनीस आयज खंय आसात. सो हे सगळें करून ती कन्फ्युजन जी क्रिएट केल्ली आशिल्ली कन्फ्युजन आमी क्लॅरिफाय करपाक शकले ना. हो आमचो वीक पॉयंट जालो. आमचे डेव्हलपमेंट केल्लें डेव्हलपमेंट आमी लोकांक सांगपाक पावले ना. आमच्यो ज्यो स्किमी आशिल्ल्यो स्किमी ज्यो लोकां कडेन आमी व्हेल्ल्यो त्यो आमी लोकांक दाखोवपाक शकले ना इलेक्शना टायमार, कारण ते सगळी कन्फ्युजन जाल्ली. मागीर आतां जे परिवर्तन सरकार आयलां म्हणजे चेंज इन गव्हर्नमेंट जाला पळय न्ही, इज ओनली ऑन कन्फ्युजन अकॉर्डिंग टू यू? इट इज ओनली ऑन कन्फ्युजन. पीपल हॅव रियलायज नाव वॉट एक्झॅक्टली इट वॉज. तूं एक वर्साचे फाटले सगळे पेपर काड आनी ते सेम प्रश्न आयज काड. आयज ते प्रामुख्यान सेम प्रश्न आयज सरकारा मुखार आसा. सरकारान तितूंतलो एक प्रश्न सोडलेलो ना. जी कन्फ्युजन लोकांनी दाखयली, जी स्कॅमां दाखयली, तेजेरूय उत्तर आयज सरकारा कडेन ना. तुमचे कडेन तेन्ना उतरां नाशिल्लीं सेम प्रश्नांक ते एक्झॅक्टली ते कितें सांगताले ते अशे तरेन सांगता. कारण BJPचे एक प्रामुख्यान हें आसा ते एक फावट 10 फावटी सांगतात आनी ते 10 फावटी सांगून ते लोकांक दाखयता की हें खरें आसा म्हणून. आनी तितूंत थोडे प्रभावान लोक कन्विन्सूय जाले. पूण आमी लोकांक कन्विन्स करपाक शकले ना की ते सांगतात ते सारकें न्ही म्हणून. सो आमचो रोल आशिल्लो तो सारको त्या टायमार थंय वीक पडले आमी. बाकीचे गव्हर्नन्स एज फार एज गव्हर्नन्स वॉज कन्सर्न इट वॉज व्हेरी गूड गव्हर्नमेंट बिकॉज इन स्पायट ऑफ वी डीड नॉट हॅड अ क्लियर मेजॉरिटी वी हॅव गिवन अ स्टेबल गव्हर्नमेंट. देर इज अ गॅप. जेन्ना आतां तूं म्हणटलो हो प्रश्न तूं 15 म्हयन्या नंतर कित्याक विचारता काय म्हणून इलेक्शना नंतर एक तुमी इंट्रोस्पेक्शन करपाक कमिटी काडिल्ली की आमचें कितें रॉंग जालें अशें म्हणून. ती कमिटीन रिपोर्ट दिलो इतले मेरेन आमी आयकलें. पूण सामान्य जनतेक आजून कळुना त्या रिपोर्टान कोणाक ब्लेम केला, कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो. सो दिल्ली जे लिडर बसल्या तेंच्या मता प्रमाणे कोण रिस्पॉन्सिबल जे 9 मेरेन तुमचे फिगर पावले, फक्त 9 आमदार? एक्चुली एक लोकशाही आसा. लोकशाहीक प्रत्येक 5 वर्सांनी लोकांक एक संदी मेळटा. सो आमचे कितें कांय गजाली चुकल्यो आसतल्यो. न्ही, म्हाजो प्रश्न कितें रिपोर्टान कोणाक नेम केला? ते रिपोर्ट हांवें पळयलो ना. म्हाकाय त्या रिपोर्टा बद्दल चडशी म्हायती ना. आतां पार्टीचो आमचे न्यू इन्चार्जूय येतले, त्या पार्टीचे लिडर्स पळयतले. काँग्रेसमध्ये अजून इनफायटींग चालू आसा. असेंब्लीच्या फ्लोराचेर पळयत जाल्यार फॉर एग्जाम्पल जेन्ना वॉकआउट करचें पडलें तेन्ना तुमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंग राणे थंय बसून उरलो आनी नंतर वॉकआउट केलो. एकदां आलेक्स रेजिनाल्डान एक कॉलिंग अटेन्शन मोशन काडलें. ताका रुलिंगान कांयच म्हणू ना, तुमच्याच मावेन गुदिन्न उबो रावन म्हणटा की हे भुरग्यां सारकिल्ली कॉलिंग अटेन्शन मोशनां काडपाची न्ही म्हणून. हे इनफायटींग तुमी अजून तुमचे म्हणजे ब्रीच जावपाक कांयच हें करना? इनफायटींग म्हणना एक आमी डेमोक्रेसी फॉलो करपी पार्टी आनीक त्या न्हू जो कोणाचे उलोवपाचे आसतात इश्यूज आसतात ते एक्चुली आमची फ्रिडम आसता आमच्या MLAक.
बाकीचे पार्टी भशेन न्ही कितें एक मनीस कितें सांगतलो आनी बाकीचे सगळे आयकतले. व्हीप म्हणटा ती गजाल ना तर तुमच्या पार्टीन व्हीप आसता, गरज आसतना व्हीप यूज करतात. सो म्हणजे तुमच्या पार्टीन एलाव आसा की एका आमदाराक दुसऱ्या आमदारान लोकां वयर एक्सपोज करप? ना म्हाका दिसना तशें. तितले एक्स्ट्रिमाचेर तुमी ते घेवपाक अशें सांगपाक शकता ते तुमी तर इन फायटींग आसा आनी कितें फ्लोर कोऑर्डिनेशन आसा. कितें फ्लोर आमचो CLPचो लिडर आसा, इज अ व्हेरी सिनियर लिडर. आय थिंक हील मॅनेज इट. इज मॅनेजिंग वेल. इट वॉज इल मॅनेज्ड फ्लोर कॉर्ड. नो 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 मॅनेज इट. ओके, पूण हे इन फायटींग आसा पळय, आतां सद्या लोकसभा इलेक्शनाक तयारी करता आसतना हे इन फायटींग तुमकां त्रासदायक पडटलें अशें दिसना? म्हाका दिसना तशें त्या लेवलाची इन फायटींग आसा म्हणून. आनी लोकसभा तर आतां म्हाका दिसता इट वील बी व्हेरी इजी. आमकां कांयच करपाचें ना. आमचें काम हो सरकार करता बरे तरेन. आमी फक्त आमच्या ऑर्गनायजेशनाचेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय इतलीच गरज आसा. कारण हो सरकार काँग्रेसी खातीर खुबशें बरें काम करता. You are sitting in Delhi in AICC. You are one of the most important leader as far as Goa is concerned. आता हेजे फुडें जेन्ना टिकेट एलोकेशनाचो विशय येतलो तेन्ना तुमकां दिसता की काँग्रेसीन दोनूय सीट लडोवची? एक्चुली जे पार्टीचो हायकमांड आसतलो, हायकमांड मिन्स द इनचार्ज ऑफ गोवा डेस्क, आनीक दिल्लीची जी एक वेगळी अलायन्साची कमिटी केल्ली आसा आनी आमचे पार्टीचे जे लिडर आसतले ते डिसायड करतले की अलायन्स जाय काय नाका त्या हाजेर. पूण आमची पार्टीन सद्या डिमांड केल्लो आसा की दोनी सीट आमच्या पार्टीन ती लडोवपाक जाय अशें. तुजे पर्सनल व्यू कितें आसा? म्हाजो पर्सनल व्यू कांय आसपाक शकना. जो पार्टी डिसायड करता त्या व्यूवाचेर आमी. तुका पर्सनल व्यू ना ह्या मतान? ह्या इशूक हांव पर्सनल व्यू दिवपाकूय शकना आसतल्यार सुद्दां, कित्याक आय रिप्रेझेंट अ पार्टी एंड नाव आय एम होल्डिंग ऑल्सो अ पोजिशन. So there are people to decide this matter. There are already responsibilities has been allotted. So why I should poke my nose in where I don't have any? Okay, you are sitting there to take care of the party. म्हणजे पार्टीचो एक मेजर लिडर म्हणून थंय बसता. आता फाल्यां जेन्ना काँग्रेस किंवा NCP टिकेट एलोकेशन करता, तुमकां काँग्रेस सोडून गेल्ल्या लिडराक जर परत टिकेट दिली, काँग्रेस सोडून कोण BJPन गेलो किंवा आनी खंयच्या पक्षान गेलो, तो परत येवन जर टिकेट मागपाक लागलो लोकसभेक, जाल्यार तुमी एलाव करतले काय एलाव करचे? फर्स्ट प्रश्न आसता म्हणटा तो एक म्हणजे अलायन्सा सीट वयतलो काय ना तो. कदाचित वचपाकूय शकनासतना वचता. दोनी सीट काँग्रेसी दवरपाक शकता असो सूर जवळ जवळ काँग्रेसच्या सगळ्या लिडरांचो आसा. दुसरो सपोज जर दिली NCPक तिकेट, सो NCPचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो दॅट वी कान डिसायड. दीज प्रिरोगेटिव्ह ऑफ NCP. द NCP पार्टी लिडर्स वील डिसायड who should be their candidate. So कोणी कॅन्डिडेट जालो जाल्यार काँग्रेसवाले ताका सपोर्ट? Moment we decide alliance and moment we allocate the seat, it is clear for the Congress workers that we have to fall in line. We will support. राहुल गांधी गोंयान येवन लोकसभेक कॅम्पेनिंग करपाची शक्यता आसा? राहुल गांधी हो आमचो सद्या पार्टीचो नंबर 2 लीडर. इज नाव वायस प्रेसिडेंट. ही वील बी टुरींग एंटायर कंट्री एंड द यंग जनरेशन आसा, द यंग जनरेशन तेजे बद्दल खूब अपेक्षा आसा आनीक तेजे कॅम्पेन तांणी जंय वयता तें आमकां पार्टीक खूब फायदो जाता. आनी डेफिनेटली गोंयान येतलो काय येवचो? डेफिनेटली कॅम्पेन इन गोवा. एक तरी मिटींग आसता? येस येस ऑफकोर्स. यूथ काँग्रेस तूं जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना वी हॅव सीन की तुका पोळ्या चॅकपोस्टाचेर तेन्ना तुमकां अरेस्ट करपाक सुद्दां काडिल्ले आनी तुमी एजिटेशन्स केले. यू वर्च्युअली ऑन रोड एवरी अल्टरनेट. तेन्ना मनोहर पर्रीकर वॉज चीफ मिनिस्टर. आतां परत फूल सर्कल जाला, मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जाला. आर यू हॅपी विथ परफॉर्मन्स ऑफ यूथ काँग्रेस इन गोवा नाव? Now what has happened that we have started a democratic process in the Youth Congress after Rahul Gandhi ji has decided to bring the transformation. Earlier the Youth Congress and NSY, the leaders were appointed. It was based on some favoritism, based on the likes and dislikes. So he decided to bring a democratic process in both these organizations. Now this process is new. It is just 2 years old in Goa. Now the second round of election is taking place. It will take some time. It will take some time to get this process full-fledged. म्हजो प्रश्न वेगळो आशिल्लो. म्हजो प्रश्न भितर तुवें आन्सरा भितर आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय. पयलीं फेवरेटिजम करताले, मागीर तूं कोणाचो फेवरेट आशिल्लो जेका लागून तुका अध्यक्ष केलो?